नमस्कार, येवकार तुमकां हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 कार्यावळीन आनी आमी पाविल्ले आसा मडगांव. ही बायक घेवन पुराय गोंय म्हटलें जाता तशें आमी भोंवले, पूण फर्स्ट टायम आमी रिफील करता. मायलेज बरी आसा थँक्स टू दीस बायक. ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा खंवटो होंडा. आमी सद्या आसा पणान सांगा वारें खंयचे वटेन वता, कारण मडगांवची धूव म्हणटा उबी रावल्या. हो एक फॅक्टर आसा. दुसरो फॅक्टर भाजपा मदींच सद्या दिगंबराचो भाजप पासून तो पयलींचो भाजप हेंचे मदीं थोडे मातशे वयर सकयल जातले. हय, वारें म्हणटा तें टोटल मोदीचेर आसा, BJPचेर आसा. ह्या वेळार ते म्हणटात अब की बार 400 पार हें जावपाचो चान्स खूब आहा आनी म्हाका दिसता तो जातलो. आतां आमगेले पल्लवी देपे पयलीं तांणी बोवाळ मारलो की इम्पोर्ट केला म्हणून. ते विसरले की ते पांडवा कपेला ऑपोजीट रावता म्हणून आनी आमकां आख्यान म्हाका सामकें शेजारी ते. अशेंय न्हय की ते देप्या कडेन येवन श्रीमंत जाले, न्हय. ते तिमलो फॅमिलींतले, ते पयलींच्यानूच श्रीमंत आशिल्ले. हांगाच्यान ते सोशल सर्वीस करताले. म्हाका कितलेना ते मेळून ते खूब लोकांक मदत करताले. हांगा केन्ना तिमलो आशिल्ले तेन्ना. मागीर बाबा कडेन तांचें लग्न जालें. लग्न जातकच अशें न्हय की ते फक्त घरा कडेन बसले, देप्याले आपूण सून म्हणून घरा कडेन बसले ना ते. कित्याक ते तसले मनीस मडगांवकार आमी, ते मडगांवकार, ते तसले न्ही. तांणी नवीन टायम्स ते स्वता एकटे हँडल करता आज पर्यंत. तुमकां खबर आसतलें तुमच्या हातूंत. एज्युकेशन ते एकटे हँडल करता, सोशल सर्वीस ते करता. आतां पॉलिटिक्सान तुका मनीस कसले जाय, अशें सोशल सर्वीस केल्ले, लोकां भितर मिक्स जाल्ले. अशें न्हय की अरे ते श्रीमंताले चली पयलीं सुरवात केल्ली ती म्हजे कडेन बसून ते श्रीमंताले चली ते कितें करतले. अरे श्रीमंताली चली जावप म्हणजे वायट. एक्सेसिबिलिटीचो म्हणटा लोक. लोक म्हणटा एक्सेसिबिलिटी. कोणाक खबर आसा की ते मेळनाशिल्ले म्हणून? तुका खबर आसा? पयलीं कितें आशिल्लें? बाबा देपो सगळे तो पळयतालो न्ही. पॉलिटिकली फर्स्ट टायम देपो फॅमिली आतां पॉलिटिक्सान आयली. पॉलिटिक्सान येतकच तांणी रिक्वेस्ट केलो पल्लवीक उबो रावपाक जाय म्हणून. लोकांक खबरूच ना पल्लवी म्हणटा ती कितें तें. ताजें आडनांव घेवन ते खंय रे, ते लोकांक मेळूंकूच ना. इट इज नॉट अ फॅक्ट. हांगा तिमलो म्हूण आसतना ते आमी बरोबर काम केलां आनी थंय आसतना ते कितलीशींच म्हणजे आतां एज्युकेशन हातून पासून एक सांग. आतां ते एज्युकेशनांनी 1000 भुरगे आसता, हजारांनी. एक्सेसिबिलिटी ना. मागीर तूं आतां न्यूज पेपर ते 2 म्हयन्यान एकदां ईच एंड एवरी डिलर तांचो आसा, तांकां मेळटा. एक्सेसिबिलिटी ना. MP म्हणून कशें मेळटलें? MP म्हणजे आतां दुसरें सांगता. एक प्रस्न विचारता हांव तुमकां. इतले MP जावन गेले, बरें जालें, हांव तांकां कांय म्हणना, बरे MP जाले, खूब कामां केलीं अशें हांव म्हणटा. तांची एक्सेसिबिलिटी खंय आशिल्ली? तांकां ऑफीस खंय खंय आशिल्लें? तांच्या घरा सांग. दारार तरी मारपाक मेळटालें. करेक्ट. हांगा आतां ताणें डिक्लेअर केलां, आमी रिक्वेस्ट केल्लो मडगांवान ते ऑफीस उगडटले, काणकोण ते ऑफीस उगडटले. थंय एक्सेसिबिलिटी लोकांक मेळटली जे पयलीं कोणें करूं ना अशें म्हाका तरी दिसता.
कोणें करूं ना. चड मोर एक्सेसिबल आसतलें म्हणून. मोर एक्सेसिबल आसतलें आनी ते डिक्लेअर करता न्ही. हाजेर एक दोन जाय आनी खास करून तुमचेच कडल्यान जाय आशिल्लें की तुमी पळयलां तुमच्या घरान राजकारण पयलीं पासून आसा कळ्ळें. सो बाबू नायकाचें घर हेज बिकम कोणें जाल्यार लोक म्हणटा बाबू नायकाचें घर हेज बिकम लँडमार्क म्हणटात तशें. पयलीं एक काळ आशिल्लो आनी आतांचो काळ. यू थिंक पीपल वील गो पीपल डू हॅव चेंज. कारण एक टायम तुमी अनऑफिशियली आमकां सांगलें की नाल्ल दवरून गांवांक वोट मारपाक लायताले म्हणून. हय, पयलींचो तेंप असो आशिल्लो. आमचो भाऊ साहेब बांदोडकर साहेब आशिल्लो तेन्ना तो विलेजीन वतालो, देवळा मुखार लोकांक आपयतालो. ही खरी खबर पप्पान सांगिल्ली खबर, बाबू नायकान सांगिल्ली खबर. कित्याक ते ऑपोजीट न्ही सदांच. देवळा कडेन गेलो, नाल्ल घेवन गेलो, नाल्ल रात दवर, सांग एमजीक मत मारतले म्हणून. सगळे घातले 100% मतां एमजीक वतालीं. ही खरी खबर सामकी. तुमी जाणटेले कोण आसले तांकां विचार. म्हाका कळटालें पप्पाक लागून, नो डावट अबावट इट. दुसरे तुवें प्रश्न विचारलो, फरक लोकां भितर हा भयंकर फरक आसा. पयलीं तुका म्हणिल्ले प्रमाणे कोण कितें तरी त्या सायडीन कॉमेंट मारतालो आनी बाय द टायम इट रिचीज सावथ तो वेगळोच कॉमेंट जावन येता आनी लोक म्हणटाले अरे आनी तशें कशें मळेच कशें अशें ताणें तें म्हणूंकूच ना. नो मोर. आतां तूं गेलोच चॅनल घे न्ही, गोवा हब, सगळ्यांक ते सारके तुमी उक्ते करून दवरतात न्ही. आनी इट इज अवेलेबल. इवन लेबर क्लास पासून आसा ताजे कडेन मोबायल आसा न्ही, तो ॲप घालता पळयता, अरे तो म्हणटालो तो फटींग मरे. म्हणजे नाव पीपल आर एज्युकेटेड बिकॉज ऑफ दीस सोशल मिडिया. दे आर व्हेरी मच एज्युकेटेड. यू कॅनॉट फूल पीपल नाव. यू वर्क, यू गेट द रिजल्ट्स. तूं थंय बंडलां मारून पयलीं भशेन जर जिखतलो, यू कॅनॉट वीन नाव. ते रिचनेसा बद्दल तुमी उलयताले, पूण आमी एक तारा केरकराचोच व्हिडियो पळयलो वेरीन दे आर टॉकिंग अबावट 400 कोटी रुपयाचे डेप्ट आसा पल्लवी देंपेचेर आनी ते म्हणटा की ते डेप्ट काडपा खातीर इलेक्शन लडटा म्हणून. कॉमिक्स न्ही आयकुपाक म्हाकाय कॉमिक्स, पण हांव तुका रिप्लाय दिता. वॉट इज द ट्रूथ? यू आर अ बिझनेसमॅन म्हणून विचारता. डेपो फॅमिलीन दिलें. तूं वच, हांव गेलो, पयरूच म्हाकाय दिला, पयर ताका दिला. ना म्हळें ना केन्ना. कितें ना कितें फूल नाल्यार पाकळी दिली. मोदीजीक जाय आशिल्ले एक नॉन करप्ट पर्सन. ताका खबर आसा धेपो फक्त दिता. धेप्यान केन्नाच आपलें काम केलां म्हूण घेतिल्लें कोणेय जर सांगलें न्ही, आय वील लीव गोवा, गोंय सोडून चल्लो. आतां जेन्ना हे धेपो दिवन लोकांक फुटबॉलान पळय, क्रिकेटीन पळय, देवळां पळय, चर्चीस पळय, मॉस्क पळय, खंय वच, धेप्याले कितें तरी देणगी आसतली, ते थंय ताजे कडेन गेल्ले जाल्यार. आतां तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो की 400 कोटीचो. ताजेर हांव एक तुका प्रश्न विचारता. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया, कॅन दीस बँक गो बँकरप्ट? इज इट पॉसिबल? तूं विचार कर न्ही. इफ रिजर्व बँक गोज बँकरप्ट, या तशें जाल्यार हांव म्हणटा पल्लवी इज बँकरप्ट. वगीत थंय रावलें आनी त्यो म्हज्या लँग्वेजीन मडगांवकारी बोबो मारले म्हूण जायना. प्रूफ दाखयात बँकरप्ट जाले म्हूण ते. पल्लवी डेपो बँकरप्ट जावप म्हणजे रिजर्व बँक बँकरप्ट जातली. हाव इज इट पॉसिबल? वगीत लोकांच्या कानान घालपाक कितें उलोवप तें जायना. आज लोक पीपल आर एज्युकेटेड. दे नो एवरीथींग विदीन सेकंड्स. तूं वच आनी श्रीपाद भाऊचो इंटरव्यू थंय घेतलो, तुमी हाजेर घाले, नेक्स्ट सेकंड आय कॅन सी दॅट न्ही. एंड एवरीथींग इज गोईंग लायव्ह नाव. पयलीं जायनाशिल्लें न्ही तें. सो त्यो आतां इलेक्शना वेळार आनिकूय खूब जातलें. आनी थोडे तेंपान ते बाबा आनी कितें केलां म्हूण येतले ते सगळे. दे वॉन्ट समहाव. एक प्रश्न विचारता हांव. हे सगळे फटींगपणां करून जर अनफॉर्च्युनेटली तुवें कॅप्टनाक जर वयर धाडलो, वॉट ही वील डू? कितें करतलो ते 50-60 लोकां भितर बसून कितें करतलो तो? की अबकी बार 400 पार न्ही आमी. तो बसून कितें गोंयकाराचे पाड न्ही. गॅरंटी आसा काय म्हूण 400? 100% गॅरंटी. हांगा मडगांवां आतां 2 तरेच्यो बीजेपी आसात. तुमी खंयचे बीजेपी जाणा आमी. तुमी ओल्ड बीजेपी वाले, तुमी दिगंबर कामत बीजेपी वाले न्ही. सो ते एकामेका मदीं हे जावचें ना. पळय आतां आमी ओल्ड, दिगंबराचे नवे, ते न्यू, डिफरन्स ऑफ ओपिनियन लोकां भितर आसताच. आसूंकूच जायना जाल्यार पार्टी कसली. पूण
नॉट दीस टायम. ह्या वेळा मोदीचे हात घट करपाक जे ओल्ड आसा ते फाटल्यान रावल्या जायत, पूण ते सेपरेट प्रोपागंडा करपाक लागले, वीच आय कॅन गॅरंटी यू. आय नो इवन आय एम डुईंग सेपरेट प्रोपागंडा. हांव बसून भोंवपाक लागलो. हांव आतां पळय, आय वॉज व्हेरी हॅप्पी जेन्ना तुवें म्हाका सांगलें, कित्याक आय कॅन सेंड दीस मेसेज टू पब्लीक. बाबा जे ते म्हणटात दोन तरेचे आसा, हें उलयता फक्त काँग्रेस, ते हो ना तो लागना, तो काम करना, हे पळय पयलींच्यान. पूण दुखवले आसतले न्ही तुमी बी. आतां म्हाका सांग, गिरीश दुखोवना, सारदीन दुखोवना, तांचे सोडा, तुमचे सांगा. पळय आमगेलो हो दुखोवना, आमगेले 3 जाण राविल्ले मेळटले म्हणून, बट आर दे नॉट वर्कींग? आतां बाबू पळय, बाबू फूल फ्लेजेड काम करता, नरेंद्र बाब फूल फ्लेजेड काम करता, सगळे काम करता न्ही. कितें आसता, लोकांक सगळ्यांक एक हें आसता, इच्छा आसता, पूण तुका जर ती मेळना, आजवर तशें न्ही झगडून तूं कुशीन राव. नो, वी आर फॉर BJP. द सेम वे ओल्ड BJP मेंबर्स जे आसा आमचे भशेन, आनी जे नवे दिगंबराले आसा, दिगंबर गोस हीज वे, वी आर गोईंग आवर वे, ओल्ड वे. वॉट इज द एंड रिजल्ट? शेक हँड जावना तुमचो अजून? जालो तर ऑफकोर्स आमी पयर पासून बरोबर आसा न्ही. हे मरे मिडियान चड हायप केला ते. आमी दादा न्यूट्रलायज करता तुमकां विचार. ना ना तशें कांय ना. नो, 100% आय वील टेल यू की दीस टायम ऑल आर वर्कींग, वी गो अवर ओल्ड वेज अँड दिगंबर इज गोईंग हीज वे. वॉट इज द एंड रिजल्ट? अगेन आय एम आस्किंग यू, द विक्ट्री फॉर पल्लवीनी. वाय नॉट सेम वे बोथ ऑफ यू? नॉट, इट वील हॅपन. इट विल हॅपन. इट वील हॅपन. आतां वचून निकती बट न्हांवपाक गेलो न्ही. बाई नायक बेजार आसा म्हूण बोवाळ चल्लेलो. नेवर. दिगंबर कामत आयलो म्हणटकीर बाई म्हणटा की कितें आज दिगंबर परत कित्याक घेतलो काय म्हणून. दिगंबराक जिकोवपा वेळा म्हजोय हात आसा, विसरले आमी. काँग्रेसी टायमार ना. नाही हय हय मरे, हांव सांगता आयक मरे, कितें जालें लास्ट इलेक्शनाक, ताका लागून BJP मातशें म्हजेर बेजार जाल्ले जायत, पूण आतां ना. कितें जालें पळय, लास्ट इलेक्शनाक आय ओनली पर्सन हू मेड अ ओपन स्टेटमेंट की आय वील सपोर्ट दिगंबर म्हणून. वी सपोर्टेड दिगंबर. युअर एस्पिरंट फॉर टिकेट. हू? यू. फॉर BJP. हय. BJP. पूण तुमी रागार जाल्ले तेन्ना? ना रे, म्हाका रागार आमी केन्ना जाल्ले, म्हगेले सगळे हांगा आयले, कितलेशे जाण आयले. 2017 म्हाका भाईन सांगिल्लें, आमचे 104 लोक आमकां मेळिल्ले खंय हांगा BJP ऑफिसार. थंय मागीर सगल्यांक आपोवन म्हाका भाईन सांगलें 69% आवर वर्कर्स वॉन्ट्स यू, आर यू इंट्रस्टेड? आमी हय बी म्हूण सांगलें, पूण लास्टाक मागीर तिकेट ती दुसऱ्याक गेली. इट्स ओके, बट आय स्टील वर्क फॉर हिम न्ही. तुका दुखता तें, बट आय स्टील वर्क फॉर हिम, हुएवर ही मे बी. द सेम वे हांगा कितें जालें, बाबू इज वर्कींग, नरेंद्र इज वर्कींग, मागीर तिसरो एक्सपिरियंस आशिल्लो तो पासून वर्कींग. डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आर देर एवरीवेर. लास्ट क्वेश्चन. दिगंबर कामत खंय तुमचे देवा कडेन उलयता, वॉट डज इट मीन? हांवें आयकल्लें, तो व्हिडियो पळयल्लो. दिगंबरान सांगलें आपूण देवा कडेन उलयलां आनी त्या प्रमाणे हांवें डिसिजन घेतलां म्हणून. म्हाका दिसना ताणें कितें म्हळां आनी तो कितें सांगूंक सोदतालो तें एक जाल्लें, आनी जे कितें लोक समजतले तें वेगळेंच जालें गणीत. पळय, हांव प्रसादान बिलीव करता 100%. म्हाका लक्ष्मी नरशिंव लागता आनी दामबाब लागता. तशें ताका नागेश लागता दिसता आनी दामबाब. तो दामबाबा कडेन वचून ताणें प्रसाद घेतिल्लो, वीच इज अ फॅक्ट. आनी प्रसादार ताका सांगिल्लें येस यू कॅन जॉयन BJP, वीच इज अ फॅक्ट. ताणें कितें सांगपाचें? इट्स अ मॅच्युअर्ड हें न्ही. ताणें कितें सांगपाचें? आपणें प्रसाद घेतला म्हणून, प्रसादान दामबाबान सांगला म्हणून आपूण थंय गेला म्हणून. पूण तो एक्सायटमेंटान ताणें जें सांगलें न्ही तें मातशें कॉमीक जालें. ते ताजेर ते दे मेड अ इश्यू आवट ऑफ इट. म्हणजे कितें जालें दिगंबराक मेळ्ळें, तो देवा कडेन उलयता म्हणून. इट इज नॉट सो. इट इज नॉट सो. प्रसाद घेतलो. प्रसाद घेतलो ताणें थंय. आनी हिंदू धर्मान तो मान्य आसा प्रसाद घेवन जे? सगळ्या हिंदूक मान्य ना. ते मान्य करिना ते पिशे. हांव ओपन सांगता. म्हाका एक सांग, आतां एक आउट ऑफ हें वता, आमी लक्ष्मी नरसिंहाक प्रसाद लायता, ते एक पाकळी जशी पडली न्ही, समज एक तिसरी पाकळी पडली, मागीर आमी काडटात दुसरी आनी ती लायतात. मागीर ती ओली आसता आनी ती निकती लायल्या न्ही, आनी तूं दुसरो प्रस्न विचारता. ओके, दुसरो प्रस्न विचारता तुवें, हांगा 49 हें आसता, पाकळी आसता, परत तीच कित्याक पडटा? पडपाची आसल्यार देर इज समथींग इन दॅट. दामबाबाले वेगळें, एक पाकळी पडली की परत आनी लायनात ते, देन मागीर इट इज गॉन, देन यू आस्क फॉर सम अदर थिंग.
सो तुजो भावार्थ आसपा जाय, तुजें फेथ आसपा जाय ताजेर, आनी जाल्यारूच ताणें वचपाचें. ताका फेथ ना न्ही, ताणें थंय वचपाक सो जायना. देवा कडेन उलयलो म्हणजे प्रसाद लायलो प्रसाद लायलो आनी कांयच न्ही. अजून एक्चुअल देवा कडेन उलोवना. कसो ओके, देव बरें करूं. Yes, sir. परत मागे येता डिटेल मुलाखती खातीर तुमचे कडेन. Sure, sure. हे आशिल्ले भाई नायक. आनी जर तुमकां मडगांवा बद्दल खबर कळपा जाय जाल्यार भाई नायका कडेन आयले जाल्यार तेंच्या खबर कळटली. आनी मडगांवची चली इलेक्शनाक उबे रावला. इज अ प्लँक इन मारगांव. पीपल आर बायींग दॅट हे की आमची चली रावला इलेक्शनाक. आनी ते पयलीं सुरवातेक प्रॉब्लम आयिल्लो की बाबा पणजेच्यान कित्याक काडली. पूण जेन्ना ते लोकांक सांगून सांगून कळ्ळें आनी मागीर हाजेर सोशल मिडियाचेर येतकच नाव एवरीबडी इज मोर वॉट दे आर सेयींग इज फ्रॉम मडगांव, नॉट फ्रॉम पेंजीम. मडगांवकार आतां जालें तें. आतां दॅट इज वॉट वी वॉन्टेड टू क्रिएट अँड वी हॅव सक्सेसफुली डन इट. ओके, देव बरें करूं. Yes. तर आमी फुडें वतले आनी मडगांवकारांक मेळटले आनी विचारतले हांगचे पल्स. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न आमी जाणा जावन घेता, कोण येता कोण पडटा. पळयत राव. ही समीकरणां दर एक फावटी दिगंबर कामत खंयच्या वटेन आसा ते वटेन वतना आमकां दिश्टी पडटा. फाटल्या फावटी काँग्रेसीन हांगा चड मतां घेतली, भारतीय जनता पक्षान कमी, कारण दिगंबर कामत तेन्ना काँग्रेसीन आशिल्ले. हे फावटी भारतीय जनता पक्षान दिगंबर कामत आसा जाल्यार काँग्रेसी वटेन पळयत जाल्यार तसो एकूय फुडारी प्रॉमिनंट असो दिश्टी पडना. आमी आतां ट्राय करतले आनी मेळपाक सोदतले दिगंबर कामत हांकां. अनइनवायटेड म्हटल्यार जाता तशें तांच्या घरा कडेन डायरेक्ट वतले आनी ट्राय करतले ते मेळटा काय म्हणून. आनी मेळ्ळे जाल्यार तांकां कांय प्रस्न आमकां विचारपाचे आसात. ते दॅट आमी ते कन्सिस्टंटली परसू करना. ते इनिशियली कोण पळय रेस करताले, थोड्यांनी सुरवातेक जेन्ना ताजे कॅन्डिडेट जे डिक्लेअर केल्ले तेन्ना थोड्या जाणांनी गेले नॉर्थ गोवाची हांगा कित्याक आनी कितें, लोकांक ताचो बॅकग्रावंड कितें कांयच खबर नाशिल्लो. तो आमी तेन्ना लोकांक एक्सप्लेन करून सांगलें. सो दॅट इज द एंड ऑफ इट. आतां तो प्लॅंक उरूना. आतां ते आमकां वचून सांगचें पडना प्रत्येक कडेन की ती मडगांवची धूव बी म्हणटा हें आतां सांगपा पडना. सुरवातेक ताचेर तें कावंटर जालें, सगळ्यांक खबर आशिल्लें. एकदां कळ्ळें की मागीर सगळ्यांक कळटा तें. एपरंटली एक सर्वे जालो, तातूंत सांगलें की तुमकां जर टिकेट दीत जाल्यार तुमी चड जिखपाचे चान्सीस आशिल्ले, पूण तुमी सांगलें आपूण वचपाचो ना, आय एम नॉट टेकिंग द टिकेट म्हणून. हय तें खरें. तें पयलींच सांगिल्लें. यू डोंट वॉन्टेड, तुमकां दिल्ली वचपाचेंच नाशिल्लें. ना, म्हाका दिल्ली वचपा नाशिल्लें. हांवें तांकां कारणांय सांगलीं म्हाका कित्या खातीर दिल्ली वचपाचें ना तें. दे वर कन्विन्स्ड. ताणें म्हाका सांगिल्लें की ओके, नो प्रॉब्लेम. आउट ऑफ सडनली पल्लवी धेंपेक टिकेट दिली पळय, तेन्ना अशें जालें की तुमचो सपोर्ट आसा म्हणून टिकेट दिली. नाव इज इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू? हांवें पार्टी लिडरशिपीक सांगिल्लें जेन्ना म्हाका ताणें आपूण विचारिल्लो दिल्ली येता काय कितें करता. हांवें तांकां सांगिल्लें तेन्ना आय वूड प्रिफर टू बी इन गोवा. म्हाका तेन्ना मागीर ताणें सांगिल्लें की एकच की तुवें आमकां हेल्प करचो पडटलो दक्षिण गोंयाचो सीट जिखून हाडपाक. सो हांव तांकां कमिटमेंट दिल्लो की आय वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां सद्या जबाबदारी शी दिसता तुमकां तांकां निवडून हाडपाची पल्लवी धेंपे? हांव आसा, चालू आसा न्ही म्हाजें कॅम्पेनींग सारकें. डेली आसता हांव सगळे कडेन. तुमी ओवर कॉन्फिडंट जावनाका म्हणून स्टेटमेंट केल्लो? ना, हांव ओवर कॉन्फिडंट. आमचे कार्यकर्ते थोडे जाण भाशणांनी कशें म्हणटात तें जालें खासदार, आयले निवडून अशें उलयतकीर कितें जाता, एक एक फावटी तुका थोडे बाकीचे कार्यकर्ते आसता ते हे रावपाक शकता न्ही, गाफील रावपाक शकता. सो हांव आतां म्हगेली कितलीं 8 इलेक्शन जालीं मडगांवां. हांव शुअर आसता. प्रेस म्हणटा की ओन्ली शुअर सीट इज मारगांव अशें सुद्दां प्रेस बरयता. पण हांव असो रावना न्ही, हांव जिखून आयलो तशें. हांव म्हणटा अल्टिमेटली लोकांनी म्हाका निवडून दिवपाक जाय न्ही. सो म्हजें म्हणणें कितें, आमी लोकां कडेन मत मागपाक वता. एक्चुअली वी आर गोईंग टू बॅक फॉर द वोट्स. त्या टायमाचेर हांव जर लोकांक सांगपाक लागलो की हांव जिखून आयलो म्हणून, जाल्यार लोक म्हणटाले तुका आनी मत कित्याक मारपाक जाय.
हो म्हजो सिंपल कन्सेप्ट. सो हांव म्हणटा ताका आमच्या कार्यकर्त्यांक की तुमी खंयच्याय परिस्थिती ओवर कॉन्फिडंट रावं नाकात, थिंकींग दॅट आमी जिखून आयले आनी म्हणून आमी मागीर व्हडलेशें काम चड केलें ना जाल्यार जाता अशें ना. वी हॅव टू वर्क हार्ड. एक्सेसिबिलिटीचो एक सद्या विशय काडटा आनी खास करून विरोधक आनी खूब जाणांक दिसताय बी की ती जर MP जाली जाल्यार तांकां खंय सोदपाक वचपाचें. तिणें एक एश्युरन्स कॅटेगरिकल दिलां पळय. पयलीं म्हणजे तिज्यान जाय तेन्ना येवन मडगांवां रावपा जाता. तिका भाड्याचो फ्लॅट घेवपाचें, भाड्याचें घर घेवपाची गरज ना. शी हॅज हर ओन हावस इन मारगांव. तिणें एक कॅटेगरिकल एश्युरन्स दिलां की माय फर्स्ट ऑफिस इन सावथ गोवा वील बी इन मारगांव. हें तिणें एश्युरन्स दिलां. आनी गरज पडले जाल्यार आनी खंय खंय कमत डिमांड आयलो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळून आनी कितें सब ऑफिस ओपन करचें, दॅट ऑल्सो वी वील ओपन अशें तिणें एश्युरन्स दिलां सगळे कडेन. ज्या ज्या जाग्यार ती गेल्या थंय तिणें क्लियर सांगलां आपूण फूल फ्लॅज ऑफिस मडगांवां स्टार्ट करतली म्हणून. कॅडर्स नाराज आशिल्ले म्हणून सुरवातीक चल्लेले ना की तशें कांय ना. तें सुरवातेक कशें आसता, आतां जे कोण पळय हें आसता तांकां मातशें एक फिलींग येतात न्ही. हांवूय समज एस्पिरंट आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय दिसतालें अरे म्हाका भायर उडयलें मरे नवी कॅन्डिडेट अशें एक फिलींग येवपाक शकता. बट दॅट इज टेम्पररी. BJP इज अ कॅडर बेस्ड पार्टी. तें एक फावटी डिसिजन जालें की मागीर कोण तुका तो प्रश्न जाता दॅन दे आर ऑल आउट फॉर विक्ट्री. सगळें ऑपोजिशन एकठांय आयलां आनी ते जेन्ना गणीत सांगता तेन्ना ते सांगता 33% BJPक मेळ्ळे. आमी हांव त्या गणिताचेर वचना. म्हजी सिंपल भाशा, हांव रणांगणाचेर लडपी लढवय्यो अशें हांव स्वताक समजता. हांव एक फावटी इलेक्शन तयार जालें चालू जालें, एक फावटी हांव लढायेचे भितर सरलो मैदानाचेर, हांव मागीर म्हजे बरोबर कोण आसा कोण ना हें केन्नाच विचार करूना. हांव सारकें लढायेचे तयारेन वता, जिखपाचे तयारेन वता. कितें करपाचें तें करपाचें सगळें असो म्हजो आसा. म्हणटा हांव काल सुद्दां मिटिंगेनी सांगलें आमकां दुसऱ्याचेर उलोवपाची गरज ना. आमचें नाणें खणखणीत आहा. आमचें नाणें जेन्ना खणखणीत आहा तेन्ना दुसऱ्याचें नाणें डुप्लिकेट म्हणपाक म्हाका गरजूच पडना. जांची नाणी डुप्लिकेट आसता, जांची नाणी सारकी नासता तांकां तें सांगचें पडटा, असल्यो काणयो सांगच्यो पडटा दुसऱ्यांच्यो किंवा पार्टीच्यो. आनी म्हाका पार्टी कॅन्डिडेट कांयच पडून वचना. आमगे टार्गेट एक, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक तिसरे खेपे प्रधानमंत्रीच्या खुर्चीचेर प्रस्थापीत करप हें म्हजें टार्गेट. आनी ताचे खातीर पल्लवी देंपो दक्षिण गोंयच्यान खासदार म्हणून वचप हें आमचें टार्गेट. हें दोळे मुखार दवरून लक्ष आमी काम करता. रॉयल्टी वर्सीस लॉयल्टी म्हणून मदींच हें आशिल्लें. तरेतरेचे अशे बातम्यो खूब येतले, ताजेर हांव लक्षय दिना आनी आय डोंट कावंटर ऑल्सो. वॉट इज युअर चॅलेंज रायट नाव? तुमकां खंयची चॅलेंज इज टू गिव मॅक्झिमम लीड अशें म्हाका दिसता. वी आर ट्रायंग टू गिव मॅक्झिमम लीड इन सावथ गोवा. 60,000 हांव ताजेरूय उलयना सद्याच्या हातूंत. म्हजें म्हणणें कितें, सीट आमी मॅक्झिमम लिडान जिखपाचो प्रयत्न करपाक जाय. फाटले फावटी आमी काडले रिजल्ट तेन्ना लोकसभेच्या हातूंत मडगांवान 11 ते 12,000 मतां काँग्रेसीच्या हेका पडिल्ली. तेन्ना तुमी काँग्रेसीन आशिल्ले. ते कन्वर्ट जावपा खातीर मडगांवांत न्ही, मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सावथ गोवाचो MP 3 खेपेक जिखून आयला आज पर्यंत सारदी. 3 खेपेक प्रमुख ताचो कॅम्पेन करपी कोण आशिल्लो हें फायंड आवट कर, मागीर तुका कळटा. हांव आनी कांयच उलयना ताजेर. सो सद्या पूण लोकांक परत BJPन हाडप हें जालां डिफिकल्ट जालां तुमकां. म्हणजे बिकॉज एवरी टायम यू हॅव बीन आस्किंग मडगांव खास करून. हांव मडगांव BJP लोकांक नवी न्ही. हांव 3 इलेक्शनां BJPचेर लढलां. 68% वोट्स घेवन सुद्दां हांव जिखलां मडगांवां BJP. म्हणजे BJPचेर तेन्ना कोण धाडस करनाशिल्लो. 94 हांव पयले खेपे जिखलां तेन्ना कोण धाडस करनाशिल्लो BJPचेर रावपाचें. त्या वेळाचेर त्या काळांत हांव जिखलां. 94 जिखलां, 99 जिखलां, 2002 जिखलां आनी असो जिखूना बॉर्डरीचेर जिखूना 200 मतांनी, 100 मतांनी, 300 मतांनी. आय हॅव वन विथ मोर दॅन 60%, 65%, 68% वोट्स घेवन जिखलां. सर ओल्ड BJP आनी तुमच्या बरोबर आशिल्ले लोक हांच्या मदीं सिंक्रोनायझेशन जालें कारण 22 अगेन्स्ट तुमच्या काम केल्लें तांणी. म्हजें कोणाचेर हांव कोणाकच एक आयडेंटिफाय करून डिस्क्रिमिनेट करना. म्हजें एकदां हांव आमदार जालो, हांव सगळ्यांचो आमदार हो म्हजो रोल आसता. आनी म्हणून म्हजें दार सदांच सगळ्यांक उबें. हांव दारांक येता मनशां विचारना तूं खंयच्या पार्टीचो, म्हाका वोट मारिलो काय हें म्हजें नासता. दारांत कोणूय आयलो की फर्स्ट इज ट्राय टू डू हीज वर्क, ट्राय टू हेल्प हिम बिकॉज इज फ्रॉम मडगांव. सो मडगांवची टीम BJP म्हणटा आसतना दिगंबर कामतींची BJP काय पोन्ने BJP? नाही, सगळे जाण एसिम्युलेट करून घेतले न्ही. मडगांवचे मंडळाचो अध्यक्ष आतां रुपेश मातम्या जो पयलीं तांचोच मंडळाचो अध्यक्ष. हांवें कांयच चेंज करूना. हांवें खंयचीच कमिटी चेंज करूना. हांवें सगळे कमिटीचेर आमचे मनीस कोण आशिल्ले ते घाल्या. काल लास्ट क्वेश्चन, काल काँग्रेस म्हणटाली की मडगांवान लीड घालून आपण दाखयतले म्हणून. हांव खंय हाडत तांकां हाडून मारली हाडली न्ही. हांव कितें म्हणटा ते सावथ गोवाय जिखून दाखयतले, दाखवले न्ही जिखून.
इट इज ए चॅलेंज न्ही. रणांगणा उरतकीर तो कसो म्हणटलो आपूण लूज जातलो म्हणटलो. जो मनीस रणांगणा येता तो मनीस आपूण पेड्ड्यार जावपा इलेक्शन लडयता म्हणत ना न्ही. तो जिखपाक लडयता म्हणटलो. So he has every right to say that he will take lead in Marga, he will take lead in Ponda, he will take lead in this everything. He will win South Goa seat. हे सुद्दां म्हणटालो तो. हांव ताजेर म्हाका these facts does not disturb me. My target is fixed. My target is to make Prime Minister Narendra Modi for the third time. That route goes through Dakshin Goa, South Goa. And the South Goa seat जिखप हे म्हजें अल्टिमेट टार्गेट. कोण कितें उलयता कितें म्हणटा कसली बातमी हांव सद्या पेपर वाचपाचें बंद केलां टू बी फ्रँक. आय डोंट लूक एट द चॅनल्स. आमकांय पळोवन आसतलो हांव म्हाका टायमच मेळना न्ही सांगलें खरें सांगपाक म्हटल्यार. हांव एकदम म्हजे स्वभाव तसो एकदां हांव रणांगणाचेर उतरलो की हांव बाकीचो कसलोच विचार करना. कोण म्हाका लास्ट मिनीट म्हजो कार्यकर्तो आयलो ना जालो सोडून दिता हांव घेवन बसना. हांव एकटो सुद्दां वचपी लडोवपाक अशें. ही म्हजी पयलीं वचून सुरवात आतांच न्ही. सो इट डजंट मेक एनी डिफरन्स टू मी. आय एम ऑन ए फिक्स टार्गेट सारकें दॅट आय हॅव टू अचीव. हो एपिसोड मातसो पळया तुमकां लिंक धाडून दिता. देव बरें करूं. थँक्यू. आशिल्ले दिगंबर कामत मडगांवचे आमदार. ते म्हणटा टार्गेट इज फिक्स्ड. मोदी हांकां थर्ड टायम प्रायम मिनिस्टर करप आनी तो रूट वता दक्षिण गोंयांतल्यान. पळोवया बाकीच्या लोकां कडेन उलोवं. दक्षिण गोंयची राजधानी म्हणून मडगांव फामाद आनी मडगांवचे मार्केट फामाद हेज्या खातीर की तुमकां खंयच्योय वस्तू जर मेळना जाल्यार त्यो मडगांवच्या मार्केटांत मेळटा. पूण अशें एक मार्केट आसा जें पयलीं पासून ह्या गजाली खातीर फामाद आसा की हे डेंजरस. हांगा जर उजो लागलो जाल्यार व्हडल्यो व्हडल्यो ट्रेजेडी जावपाक शकता. आनी तो एक विशय घेवन खुबशे बाजारकार हेजे पयलीं झगडलेले आसा. मेळटले बाजारकारांक आनी विचारतले खंयचे खंयचे विशय आसा ह्या निवडणुके बद्दल आनी जाणून घेतले कोण येतलो कोण पडटलो. शॉपार आसतलो पळय हांगा वारे खंयचे वटेन चल्ला राजकारण. राजकारण अशें आहा लोकांक मरे मडगांवां तुका मातशें आनी नॉर्थाक आनी सावथाक डिफरंट आहा. सावथाक कितें आहा आमचो लोक हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हे मरे झगडी लायल्या आनी लोकांची मरे बेज अशी जाल्या आतां आमकां जातीचें नाका म्हणून. सावथ म्हणजे हांगा दक्षिण गोंयांत तें कितें जाता लोकांक जाती नाका. लोक आयिल्ले म्हणटा जातीचें कित्याक करपा जाय धर्म नाका. फक्त आमी आतां पळय आमच्या सावथाक मडगांव क्रिश्चन लोक चड आसा. आमी मडगांव हें त्या लोकांचेर आसा. हांव आतां 34 इयर्स जालें म्हाका प्रेजिडेंट म्हणून आशिल्लो. मडगांवाक कशें चलता आमी क्रिश्चन लोकांचेर आसा. कित्याक आमकां तेंचे गिरायक चड आहा. लोक थोडे भायर गेल्या हें गेल्या पूण आमकां आजून ते लोक येवन विचारता बाबा विनोद कसो आसा. सांग वारें सांग तूं. वारें म्हणटा कितें हेजे वाऱ्याचें तुका कळटा. मडगांव हें अशें स्टेशन हें मार्केट म्हणटा ती अफवा अशी आहा मडगांवाक काँग्रेसीची चड चड असो म्हणजे कित्याक म्हणटा आपल्या बरोबर लोक उबे आसा पळय लीड दिल्ली काँग्रेसीक ह्या फावटी भाजपाक लीड दिता. हांव दिगंबर कामतीची ना. दिगंबर पर्सनल दुसरोच आसता. दिगंबर मडगांव आयल्यार येवपाक शकता पूण अशें वारें हांव पर्सनल कोणाचें वचना अशें वारें तुका सांगता. वारें काँग्रेसीचेर. मडगांवची धूव कॉन्टेस्ट करता भाजपाचेर. पळय मडगांवची धूव आनी हें आमकां लागना पूण लोकांचें वारें आहा काँग्रेस चड आहा म्हणून अशें सावथाक. हय एक्झॅक्ट. आनी तो असो लोक तो मनीस अशें दिला. बाकीचे कोणा दिनासतना काँग्रेसीन तो मनीस बेस्ट चूज केला. फुटबॉल नाका तुका. पळय आमी ते RGP बी म्हणटा ती फक्त दोनी वाटेन वाजोवपी. आमकां तसले लोक नाका. आतां वारें अशें आहा म्हूण तुका सांगता वाऱ्याचें. दिगंबराचें हें कॉन्स्टिट्युएंसी आहा ती सेपरेट. दिगंबर मडगांव निवडून येता हें आमचें फाल्यां दिगंबर आमी मडगांव येवपाक शकता पूण वारें अशें आहा काँग्रेसीचें वारें आहा
सावथाक पणजेचे वारे हय ओके सो विशय खंयचे विशय पळय सगळें म्हारग जालां आमचे आतां खंय मडगांव खंय न्ही अख्खे गोंयांक न्ही अख्खे हिंदुस्तानाक अशें जालां रेट सगळो वाडलेलो आहा तेजे लोक बेजार आहा आनी हे जाती बेतीचे लोक चड बेजार आहा कित्याक जात ही आमकां नाका आमकां बाजारकारांक रेट बीट वाडलो जाल्यार फायदो चड आसता कशें फायदो आसता रेट बाजारांत म्हारग वेपार येता GST आनी कितें म्हण लागत जाल्यार आमी न्हिदले आमचें पळय आतां भुरगीं कामां आसा आमचें काम अशें आहा आमकां सवाय जाय आनी लोकांक अशें जाय पेट्रोल आतां इलेक्शना टायमार तुमी पेट्रोल देंवयता आतां परत गॅस वाडयतले रोखडे तशें जावं जायना एक बेज देंवयता एसेंब्लीक तुमी पास करता अमके रेट आसतलो म्हणून आनी वर्साक तुमी सदां देंवयत आसता वाडयत आसता लोकांक तुका दिसता ह्या हेजेर लोक मतदान करतले काय एक वेवाचेर वतले मतदान करतले ना लोकांक म्हारग आनी लोकांक झगडी हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव हें केलें म्हणून लोक बेजार आहा म्हणून लोक ताका लागून चडशे काँग्रेसी फाटल्यान वतलो मार्केट राव रे तेका रावले म्हणून नाका लोक अशें आहा लोकांक झगडी नाका आमचें अशें लोकांक सवाय जाय आनी पिसफूल जाय गोवा म्हणटा तें पिसफूल लोकांक झगडी जावपाचें हें राज्य न्ही आनी हे गोंयकार म्हणटा तें आमी झगडी करपाक झगडी जाती बेतीचेर आमी लोक बेजार आसा तूं खंय पळय बारीक लोकांचें पळय आतां पळय फाटीं कोणें पाद्री कितें कितें म्हणलो हे धर्म हें तुमकां लागून फोटो येता म्हण तुमी उबो रावन धर्माची हें करप ना पाद्री भट जावं आमचो पाद्री जावं ते मुसलमानचे गुरू जावं तांकां पयस करप आनी लोकांनी वोटींग मारप कशें मागप तुमी बाबा सवाय करता आनी लोकांक फायदो दिता तेजें करा जाती बेतीचें करूं नाका बाजारकार अशें म्हणटा तुका पूण असो वेवसाय मडगांवचो न्ही सावथाचो म्हणलो तुका न्ही न्ही म्हाजे मेंबर ते पळय पर्सनल कोणा मेंबराक वचपाक जाय पूण वेव असो आसा मडगांव गोंय सावथाक BJP काँग्रेसी मातशें चान्स उरता बरें आसा हें लोकांचे वेवसाय तुमी अध्यक्ष हां हय 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 ओके ओके ताका वळखता वारे सांग हां बरोबर वारे खंयच्या वटेन चल्ला कमळ सध्या तरी हांगा मडगांवान कमळ म्हणून कमळ मडगांव थोडे लोक म्हणटा कमळ ना म्हणटा थोडे हांव तुका म्हागेले व्यू सांगता न्ही थोडे म्हणटा दिगंबर असल्या कमळ खंय दिगंबर खंय आसा थंय मडगांवकार आसा सदींच हेजे पयलींच्यान सुद्दां मडगांवकार दिगंबरा बरोबर आसात आनी दिगंबरान आतां BJP असल्या कारणान ऑलरेडी BJP 100% ह्या सायडीन कॅप्टन विरेटो कॅप्टन विरोधी हांव म्हागेल्या हेजेर उलोवपाक शकता तुका तुवें म्हाका हेजेर पळय ऑप्शन आसा ऑप्शन कॅप्टन विरेटो आसा हे आसा सगळे तरेचे आसा लोक हांगा शिकलेलेय आसा लोक हांगा एज्युकेटेडूय आहा वयर ते मोदीचें सरकार कशें चलता तेजेर मोदीचे हेजेर नांवाचेरूच लोक अर्दे वोटींग दितात तुका हांगा तेणें कितलें डेव्हलपमेंट केलां आयज पर्यंत कितें चालू आहा तेजेर तुका ते अर्दे दितात आनी एक सायडच्यान तूं आतां RG आसा हे आसा तितूंत भितर ते उलयता कितें ते अर्दे तरी वोट फोडपाक बसल्या हे करपाक बसल्या ते करपाक बसल्या अशें म्हणून सद्या तरी फायटी भितर काँग्रेस आनी BJP भितरूच फायटी पल्लवी देपो म्हणटा मडगांवची धूव हय सो ताका प्लस पॉयंट आसा मडगांवकारांक मातसो सॉफ्ट कॉर्नर आसा पळय जेन्ना मडगांवकाराचो सॉफ्ट कॉर्नर आसतलोच ताका कित्याक मडगांवची देव म्हणटकीर मडगांवकाराची हे म्हणटकीर मडगांवकाराचे वोट्स हे आसतले चले आसतलेच न्ही आतां आमगेली चली खंय दुसरे कडेन गेले जाल्यार तेकाय थंय आमगेले तेंगेले लोक ते आमगेले खंय तरी आसतलेच न्ही सॉफ्ट कॉर्नर ते सगळ्याक आसतलेच सॉफ्ट कॉर्नर सो ते ती मतां पडटली पळय आतां तूं म्हणटा त्या कोतान आतां अशें उलयता ते पणजेच्यान येवन हांगा बसला अशें उलोवप आसा पणजेच्यान येवन हांगा बसला म्हणटा ते आनी हांगसरले लोक ताका कशें हें करतले हांगा लोक आमी पार्टी एक कमळ म्हणून पळयतात सिंबलाक लागून मत दिता तो हांगसरलो न्ही तसो पळोवपाक गेल्यार नरेंद्र मोदी गुजरातच्यान वचून वाराणसीक जिखता ते तूं कंपेर करिकूच नाका राहुल गांधी पयलीं ती आपल्याली हांगसरली सीट घेवन वायनाडाच्यान जिखता रायबरेली ही सगळी तेंगेली एक एकट्याली सीट ते कोण खंयच्यानूच आख्खे पूण हे देशानूच रावन झगडटात न्ही हिवूय गोंयचीच ती त्या सायडीची नॉर्थाची पूण हांगसरली मडगांवची हितून ते इतले पयस डिफरन्स ना लास्ट वायर मडगांवान कमळ मडगांवान ह्या फावटी मडगांवान कमळ काँग्रेस आशिल्ली कारण दिगंबर काँग्रेसीन आशिल्ली पळय दिगंबर हांगा कितें आसा मेन हे सगळे अर्दो फॅक्ट आमगेलो दिगंबर कामतीचेरूच आसा कित्याक दिगंबर कामतीक लोक सगळे वळखतात मडगांवा भितर दिगंबर वाहम अशें मार्केट सुद्दां तशेंच आसा मार्केट सुद्दां तशेंच आसा मार्केटांत हांगा अशें आसा ह्या मार्केटांतल्या एकान एक लोकांक दिगंबर सगळ्या नांवान वळखता
एकान कोणा खंयच्याय दुकानार वच तो डायरेक्ट दुकानार वचून तुका उलोवपाक शकता तो हेजो तेजो हांव तुका काँग्रेस असली ही तसली तेजेर हांव कांय उलयना तुका कोण कोणाचें असलें कांय उलयना आमी फक्त आतां ती कॅन्डिडेट आमकां दिल्या आमी कॅन्डिडेटा फाटल्यान हांगा मडगांवान तरी कमळ फुलतलें हे 100%. हय. तुमचे खंय म्हजें हांगा आतां शिवेश्वराचें देवूळ जालां हां थंय थंयच्यान हांगा केन्ना आयले आयले 1956 आयिल्लो 56 पोर्तुगेजा वेळार आयिल्लो तेन्ना हांव 14 वर्सांचो हां ते शिकून आयलो मागीर थोडे हांगा शिकलो नायट स्कूल केलें सगळें केलां दुकान केन्नाच्यान हांव म्हजें दुकान पयलीं म्हजें अंकलाचें आशिल्लें हां 1958 ते हांवें 70 हांवें स्टार्ट केलां तुमी 70 म्हळ्यार 54 इयर्स जालीं पुर्तुगेजाचे जेन्ना हांगा हे जाले मुक्ती जाली तेन्ना म्हजो अंकल आशिल्लो हांगा अंकल म्हळ्यार काका काका मागीर हें जालें स्वातंत्र्य जालें तेन्ना हांव हांगा आसा कितें जालें सांगा ते दिसा तेन्ना कितें मातशें गडबड आमी भायर सरनाशिल्ले हां ठो 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 आवाज हें तें जे मार्केट चालू आशिल्लें चालू म्हणजे तेन्ना येताले ट्रॉफ येताले हां तेन्ना वास्कीत म्हणून हेड हांगा आशिल्लो हय बरो बरो मनीस गव्हर्नर ना गव्हर्नर न्ही हो पुलिसाचो हेड आशिल्लो हां बरो बरो निस्तीस तो बरो हां कहें चल्ला रे म्हणटालो असली भाशा उलोवपी हांगा हय येतालो ट्रॉफ घेवन येतालो पयलीं पुर्तुगेजाक दुकान तेन्नाच्यान हय ट्रॉफ घेवन येतालो रे हां 4-5 लोक ताजे बरोबर आनी तो कहें चल्ला बाजार अशें म्हणजे म्हारग बिरग नाका अशें तें हां मार्केटूय बारीक दिसता हें हेंच मार्केट तेन्नाचें इतले लांब लचक आशिल्ले हय सगळें मेळटालें हांगा बाजारांत आयलो की हांगा सगळें मेळप पयलीं पासून आसा न्यू मार्केट हय हे न्यू म्हळ्यार 100 वर्सां जायत आयलीं नांव न्यू मार्केटूच उरलां पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। पुराय आशिया खंडांत एका गजाली खातीर मडगांव फामाद आशिल्ली ती म्हणजे हांगची बाडेलां आतां बाडेलां उरुना आमी आयकलां ते प्रमाणे फक्त एक बाडेल उरला आनी भाडेल म्हणजे लेडी कुलीज म्हणजे ती हाजे पयलीं हांगच्यान बाणावले म्हणसर सुद्दां तकलेचेर सामान घेवन वताली पुणून कांय जाण जाणटी जाली आनी तांकां सरकाराचो कांयच सपोर्ट नाशिल्ल्या कारणान सद्या उरला ते एकुलते एक बाडेल ते बाडेल खंय मेळटली बाडेल खंय मेळटली ती कळपाचें पयलीं सावन ट्रेडिशनल भितर बसताले कित्याक ट्रेडिशनली पळय ती नाल्ल लॉटरीचो बिझनेस तुमचो हय हय येता लोक लॉटरी काडपाक बी खूब कमी जालां पयलींच्या मनान खूब कमी जालां आतां एक कितें जालां मदीं कोवीड बी जालें लॉटरी बंद जाल्यो पूण आतां मातशें इल्लें मातशें परत हें करपाक लागलां म्हणजे अंदाज एक 30 to 40% आसा लागता कोणाक लागतात खंयची कमी आसा महाराष्ट्र आसा गोवा आसा बियो गोवा आसा गोवा लॉटरी येता आतां गोवा लॉटरी कमिशन कमी जालें म्हण आयकलें कमी जालां पूण तरी पूण चालू आसा म्हण चालू आसा म्हण दवरपाचें आतां 1 करोड हो ओल्ड दिसता 1 करोड आसा 5 करोड 2.5 कोटी आसा वेगवेगळे 2.5 कोटीची बी 2.5 कोटीची आसा 5 कोटीची आसा 2.5 कोटी मायनस GST हय मायनस तें तातूंत तें तर सगळें जनरलच न्ही तुमकां हें आज लागलें कोणाक हेजे पयलीं ना आमी खूब विकल्या पयलीं आतां हालीं मातशें कमी जालां म्हणजे फर्स्ट प्रायज पयलीं आमी महाराष्ट्राच्यो बीन खूब विकताले आयला तुमचे कडेन सांगलां म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें बी म्हणून खूब सांगतात पूण मागीर ऑफिशियल घेवचें पडटा न्ही हें आसा म्हणटकीर आतां कितें आतां लॉटरी लागली जाल्यार तुमचे कडेन परत येवप ना ना अशें कांय ना फर्स्ट प्रायज पळय आसा न्ही फर्स्ट प्रायज 10,000च्या वयर आसा पळय प्रायज हय त्यो डायरेक्ट गव्हर्मेंट एप्लाय करपाचें ताजें ऑनलायन वचपाचें फॉर्म हें करपाचें आमी हेल्प करतात जाय जाल्यार हां तुमी हेल्प आमी हेल्प करता तुमी लॉटरीच विकता हय हें एक्चुअली लॉटरीचें शॉप अशीं शॉपां खूब कमी उरल्या हें एकूच शॉप आसा 450 शॉपां भितर मडगांव हें एकूच शॉप आसा एकूच शॉप हे भितर लॉटरी एक्सक्लुझीव लॉटरी विकता आनी आमी पुर्तुगीज टायमार पासून लॉटरी विकपी अच्छा हय ट्रेडिशनली आमी तेन्नाच्यो गजाली सांगा म्हणजे म्हाजो बापूय आशिल्लो न्ही तो लॉटरीचो पयलीं एजंट आशिल्लो होल ऑफ सावथ गोवा हय आनी तान्यांतल्यान आमी तें लॉटरीचो धंदो आमचो मेन चालू जालो मागीर मदीं
आफ्टर इंडिपेंडंट जाले नंतर लॉटरी थोडी बंद पडल्यो. मागीर आमी जनरल मागीर चालू केलें. परत लॉटरी मागीर परत कमी जाल्यो. तेन्नाच्यान मागीर आमी खूब आमचे लॉटरी जे वेंडर आसतात, स्पेशली गोंयांत कितें आसा अशें कावंटर सिस्टम चड ना. गोंयांत घुमोवन विकणारे चड आसा. अजूनय विकता पूण खूब कमी जाल्यात. तेन्ना तुमकां पळोवपाक गेल्यार म्हणजे म्हाका दिसता जवळ जवळ 600-700 कुटुंबां हे लॉटरीचेर अवलंबून आशिल्ले. 600-700 कुटुंबां. आतां म्हाका दिसता जनरली 100 to 150 कुटुंबां आसात. हे आमचे कस्टमर व्यसन चड आसा. लॉटरी सुद्दां एक व्यसनच. म्हाका देवादेन भरपूर आहा पूण हांव मार्केटां येयलो की एक लॉटरी काडटा खबर आहा. आतां खंयची काडटले 1000ची? हांव खंयची लागीं म्हळ्यार म्हाका ती चड दीस बॉल्सा घालून रावपाची हें उरना. कित्याक फाल्यां जाल्यार फाल्यां ड्रॉ जाल्यार आज काडटा. 4 दीस लेट जालें. नंबर खंयचे मार्केटां येयलो एक फाटी याद जालें जाल्यार हांगा चॅक केली ना ती बॉल्सां तशी गेली. ऑनलायन चॅक करपाचें येता ऑनलायन मेळटा. तुमकां लागले केन्ना? हय लागल्या. खूब पाट लागल्या. तुमचो हात दाखया. हातीचेर मातशें झूम कर रे. अशें आशिल्ले लोकांक लॉटरी लागपाची चड शक्यता आसा. अशी रेशा आशिल्ल्या ना. तूं बरो जायना. लॉटरी जावं कितें जावं हातीचेर जे पळय हेतू आसा तेजेर लागती. तूं कितल्यो काड काय ना. तू कितली 100 काड. सगळ्यांत आनी हांव एकच काडूं. म्हाका लागल्या लाखाची लागल्या. पयलीं खूब कडेन लागल्या. 1 लाखाची लागल्या. हांगा तूं 2-4 पाटी कितें तरी लागल्या. 2-2 हजाराची अशी कितें तरी. हांगा बारीक लागल्या पूण लागल्या म्हाका खूब पाटी. लाखाची बी पयलीं खूब पळय हांगा लॉटरी आसलेल्यो तेन्ना 10,000 कितें तरी प्रायज उरताले. गोवा काय खंयची तरी. पूण तेन्ना म्हाका ते लागल्या 10,000चे सुद्दां. 10,000ची. तुमी काडटा लॉटरी? आतां काडटा काय ना? आतां काडटा. तुवें हात लायले न्ही. तुवें हात लायले तीच काडटा. लागल्या 10% म्हाका. ओके तू ही विचारता न्ही. हो नंबर पळय एखादे समजा लागली हय जाल्यार तुमी लक्ष जाल्यार 10% कलेक्ट करपाक येवपाचें. ही आशिल्ली मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. जशें आमी तुमकां सुरवातेक सांगिल्लें दिगंबर कामत इज अ फॅक्टर हियर. तें पळोवचें पडटलें. काय पल्लवी देपे आपूण हांगची धूव म्हणटा तो फॅक्टर जातलो. काय कॅप्टन विरिएटो जो सद्या नवीन आनी ऑनेस्ट उमेदवार म्हणून काँग्रेसीन आनी इंडियन एलायन्सान घातला ताजो फॅक्टर रन जातलो. काय सगळ्यांत म्हत्वाचो RGPचो रुबर्ट पेरेरा हांगा लोकांक कन्विन्स करपाक शकतलो. पळयत रावात हब एक्सप्रेस. हाच्या मुखार आमी बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वतले. आमचो ट्रॅव्हल पार्टनर्स आसा कोटो होंडा. आनी वचचे पयलीं तुमकां एक सांगता की तुमी यूट्यूब, फेसबूक, इंस्टाग्राम हाचेर आमकां फॉलो करपाक सुरू करा. कारण दर एक एपिसोड इम्पॉर्टंट आसा. दर एक एपिसोड वेगळो आसा. आनी तुमकां जेन्ना हो एपिसोड ऑन एअर जाता तेन्ना तुमी मिस करूंक जायना. डोंट मिस एनी ऑफ द एपिसोड्स. कारण कोण येतलो कोण पडटलो. पळयत रावात. Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.